विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। चोपड्यांत जे बेकायदेशीरपणान रेंव काडपी आसात तांचेर कडक कारवाय जावची म्हण मागणी चोपडेच्या लोकांनी केल्या। जरी तर संबंधीत प्रशासनान 15 दिसां भितर हाचेर कारवाय जाली ना तर आमी कायदो हातांत घेतले आनी रस्ता रोको करतले म्हण शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। हांव आयज आसा एक आगोर्डे चोपडे पंचायतीन आनी एरिया आसा ही आगोर्डे गांवची राऊत खालचो सकयलो राऊत वाडो म्हणटात थंय आसा। हांगा आयज 5-6 म्हयने जाले रेंव काडप चालू आसा। आमी त्या बद्दल खूब जाणांक म्हणजे सगळ्यांच्या कानार घातलेले आसा, म्हणजे ऑफिसां येयली, सगळ्यांक ऑफिसांनी लेटर वकूय केल्लो आसा आनी ते कशेंच आयकनात अजून। एक पुलिसीक फोन केलो तर पुलीस फोन घेता पण हांगा कोण हजर जायनात। लास्ट काल एक आमी मातशे स्टेप फुडें घातली तेन्ना काल पुलीस येयले आनी ते पर आमकां ब्लेम करूंक लागले येवन। पण आमी तांकां तशें ओगी रावंक ना। आमी सरळ रावले। आमदारूय मातसो इनवॉल्व जालो भितर। आमी आनी आमदाराकय आमी सांगलेले आसा की हेजेर तूं लक्ष घालून। आमदारान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर लक्ष घालतलो म्हणून। बाकीच्या सगळ्यांक आमी हे दिल्ले आसा पण अजून पर्यंत एक्शन ना। काल खरी एक्शन काल सुरू जाल्ली आसा एक्शन घेवपाक आनी दोग जाणांक आमी हांगासून वचून ती रेंव हांगा भरली ती रेंव ती चोपड्या पुला कडेन खाली करतले। ते दोग जाणांक धरून कमीत कमी 6-7 महिने आले हांगा ह्या जाग्यार रेंव चालू बेकायदेशीर रेंव चालू काडटात। ते आमी सगळे मायल्स डिपार्टमेंट, मामलेदार, कलेक्टर, कोस्टल शिवोली सगळ्यांक आमी लेटरां फॉरवर्ड केल्ली आहा। तेंच्यांनी आयज पासून कसलीच एक्शन घेतलेली ना। काल ह्याच जाग्यार अशी एक प्रॉब्लम जालो की खूप व्हडयो 25 व्हडयो आसल्यो। तेन्ना हे आगारवाडचे नागरीक आहा तेंच्यांनी तेंचे अटॅक करपाची प्रयत्न केलो पण ते व्हडयो घेवन चोपड्या पुला सकयल रेंव हे करताना खाली करताना हेंच्यांनी तांकां धरले। तितून चोपड्याचो एक आहा युवराज लाडू गांवकर एका आमी पुलिशेन भितर दवरलेलो आहा। आनी म्हाजे इतलीच रिक्वेस्ट आहा सगळे एका मायल्स डिपार्टमेंट सगळ्या एका आमच्या ऑफिसान की जाता इतले बेगीन ही रेंव काडटात ती ताबडतोब बंद करची। आयज जे काल आमचे प्रकरण हांगासर गेला की ही सैन आसा जी रेती उसापता काल आमी म्हणजे काल जवळ आमी 6 महिने प्रत्येक डिपार्टमेंटाक प्रत्येक ऑफिसरांक मेळून आमी प्रत्येक म्हणजे पर्सनल वचून तांकां निवेदनां दिली। त्याच्या भायर आमी कालच्या 20 तारखेक ऑक्टोबरच्या 20 तारखेक आमच्या जे आमचे नागरीक आसा त्याच्या प्रमाणे आमी एक लेटर दिला डेप्युटी कलेक्टर, पोलीस, मामलेदार आणि आमचो लोकल MLA आणि काल लेटर केला आणि त्या लेटरान आमी स्पष्ट सांगला की जर ही जायना स्टॉप जाल्यार लॉ एंड हे आहा पळय ते आमी हातीन घेतले आणि रास्ता रोको हो आमी आमचे जसे आता एक्स सरपंच बाबली रावतान म्हटला की आमी रास्ता रोको हो आमचो चोपडे जे ब्रिज आसा ते आमी रास्ता रोको करतले।